म्हादय म्हणजे आमची मांडवी न्हंय सीएमान आमच्या मुखेलमंत्र्यान पयरूच सांगले की सुप्रीम कोर्टान आमी अवमान याचिका म्हणजे कंटेम्प्ट पिटिशन फायल केलां. आमी म्हणटा की हे कंटेम्प्ट पिटिशन जे फायल जालां आतां ते गोंयकाराच्या दोळ्याक उदक लावपाची कामां. इतलो काळाव इतलो उशीर हे कंटेम्प्ट पिटिशन ही अवमान याचिका घालपाक जाले कित्याक? कर्नाटकान बांद बांदून कॅनल बांदून म्हादय आमची ऑलरेडी डायवर्ट केली, तांचे वटेन वळयली. हे इतले जायसर तुम्ही ओग्गी बसलेले आणि आता इतल्या उशिरा तुम्ही ही अवमान याचिका दाखल करता म्हणजेच तुम्ही गोंयकाराच्या दोळ्यांक उदक लायता हे सिद्ध जाता. उदक वळयले, आमची म्हादय वळयली. केंद्र सरकारान गॅजेट नोटिफिकेशन काढून कर्नाटकाक प्रकल्प बांदपाक परवानगी दिल्या आणि ताजे वयल्यानूच कर्नाटक सरकार हे काम चालू दवरला. तांचे मंत्री सरळ म्हणटा की आमकां गोंय सरकाराचे परवानगीची कांयच गरज ना म्हणून. मागीर हे चलना कितें? मागीर तुमची ही अवमान याचिका सुप्रीम कोर्टान कशी सिद्ध जातली? आमचे पत्रकार भाव आसा, हांव तांकां खरें देव बरें करूं म्हणटा तांचे, की तांच्यांनी हो मुद्दो लावन धरला. ते थंय वता, ते थंयचे रिपोर्टिंग करता, पूण सरकाराक हाचे मातूय पडलेले ना. आमचे मुखेलमंत्री पयर केंद्रीय मंत्र्यां बरोबर तांची एक बसका जाली. तशेंच जलशक्ती मंत्री जे गजेंद्र सिंग आसा तांचे बरोबरूय तांची बसका जाली. त्या बसकेचो नियाळ खंय आसा? गजेंद्र सिंग आमचे जलशक्ती मंत्री तांच्यांनी सरळ म्हटलां की कर्नाटकाक गोंय सरकाराच्या परवानगीची गरजूच ना म्हणून. म्हादयचेर कितें प्रकल्प बांदतले जाल्यार मागीर हेजेर तुम्ही पयर आमचे पंतप्रधानाक तुम्ही मेळ्ळे तेन्ना भासाभास केली काय म्हणून? हाजो नियाळ खंय? कोणाकूच कांयच खबर ना. केंद्र सरकाराक गोंयचे पडलेले ना. म्हादय गोंयाक कितली महत्वाची हे केंद्र सरकाराक पडलेले ना. कारण गोंयांतल्यान फक्त 2 खासदार केंद्र सरकारा खातीर वता आणि कर्नाटकांतल्यान 28 खासदार वता. 28 खासदार आणि केंद्र सरकार हेच पळयता. नंबर गेम आणि कांयच ना. पयर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर गोंयान आयले. तांकां जर म्हादयचो प्रश्न विचारलो जाल्यार ते म्हणटा की ते कोर्टान आसा, आपूण कांयच उलोवपाक शकना. पूण तुम्ही तुमचो स्टँड हेजेर कितें आसा तो क्लियर करा. तो तुम्ही खंयच करना. म्हादयक बीजेपीन पणाक लायल्या. म्हादयचेर सरकार करता ते फक्त राजकारण. हे कंटेम्प्ट पिटिशन बीन हे बेश्टे आमकां दाखोवपा खातीर. गोंयांतल्यान 2 खासदार एक वेळ केंद्राक वचत. पूण हांव सीएमाक सांगपाक सोदतां की गोंयान 16 लाख गोंयकार आसा आणि जे म्हादय वाचोवपाक कार्यरत जातले ते काम करतले. कारण म्हादय ही गोंया खातीर खूप महत्वाची. हे आता लोकांक पटपाक लागलां. आम्ही मागता की सगळ्या गोंयकारांनी एकठांय येवचें. सगळ्या राजकीय पक्षांनी ह्या गजाली खातीर एकठांय येवपाची गरज आसा.